नमस्कार पोया प्राइम खबरो। वेदश्रीक चली जाले म्हण तिचो छळ सुरू जालो। छळाक लागून तिणे चलये सयत आत्महत्या केली। बापायचो सनसनाटी आरोप। गोंयकारांक लजेक घालपी गुन्यांवात अजून कोणाक अटक ना। गोंयांतल्या शाळांनी चलयो असुरक्षीत। वास्को बलात्कार प्रकरणा उपरांत आता कानोळे चलयांचेर लैंगिक अत्याचार। एनजीओची बायलां आयोगाकडेन कागाळ। बायडा दर्याच्या उदकापोना वचपाचो भय आशिल्ली सगळी घरां बांदकामां मोडपाचो जिल्लोधिकाऱ्याचो मार्ग मेकळो। 300 घरांक निमण्यो नोटीशी धाडपाची प्रशासनाची तयारी। मायनिंग बंदीक लागून नोकरी गेल्या तांकां 31 डिसेंबर मेरेन पॅकेज। ट्रक धनियाक मेळपी आदार 30 सप्टेंबर मेरेन चालू। सरकारान वाडयलो मायनिंग पॅकेजीचो कार्यकाळ। मायभाशेत शिकतल्या भुरग्यांक विज्ञान गणित बरे समजता। दोतोर माशेलकाराच्या भोवमान सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य। गोंयांत IIT येता म्हण दोतोराक उमेद। आनी बांबोळेच्या सरकारी मेडिकल हॉस्पिटलांतल्या कॅन्टीनाकडेन वडयल्ल्या वैजकी कोयराच्यो राशी निमणे काडल्यो। प्रुडंटान प्रकार उक्ताडार हाडल्या उपरांत कारवाय। खबरो विस्तारान। वेदश्रीक चली जाले म्हण तिचो छळ सुरू जालो आनी ह्या छळाक लागून तिणे आत्महत्या केली असो सनसनाटी आरोप तिच्या आवय बापायन केला। चली जाले म्हण आत्महत्येक प्रवृत्त करप ही गोंयकारांक लजेक घालपी गजाल। ती घडल्या आनी तिका लागून 2 जीवय गेल्यात। वेदश्री आनी तिच्या चलयेच्या आत्महत्या प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी तिच्या आवयची जबानी घेतल्या। बापायक आनी भावाक शेनवारा जबानी घेवपाक आपयला। वेदश्रीचेर आत्महत्या करपाची परिस्थिती हाडली म्हण पुलिसांनी आता हे केशीक भारतीय दंड संहितेचे 309 कलम लायला। पुलिसांनी अजून कोणाकच अटक करूंक ना। थोड्या दिसांनी परत सुरू केलें। मागीर चेडूं जालें, लग्न जालें, मागीर चेडूं जालें न्हू। चेडूं जालें मागीर चेडूं मागीर चेडूं कोण तरी पळोवपाक जाय ती म्हणाली। मागीर तेजी तिगे चेडवाक तूं पळय, आपूण पळोवचें ना म्हणली। तुजे चेडवाक तूं पळय, तुजी सिरी सोड जाल्यार दवर, तें म्हाका लागना। तूं चेडवाक तुजें पळय, म्हाका आनी काय सांग। म्हणून मागीर चेडवाक मागीर पळोवपाचें कमी केलें आनी हांगासून थंयसून सुरवात केली आयचो वाद जावपाक। त्याच्यानंतर चेडूं जाले, माय करूंक लागले आनी त्याच्यानंतर त्रास तेंचे सुरू उरले। मागीर तुजे चेडवाक आपूण धरिना, तूं काम सोड, हे कर, अशें त्रास करपाक लागले। आपूण रांदलेलें जेवं नाका, आपलें जेवण जेवं नाका, तूं कर खा। कामासून येतकूच ताका सगळें काम करूंक लाय। ड्युटी करून येतकूच वस्ती तेजे आपूण गोवान आपल्या ताब्यान घेतले। पुन्हा तेच लोनां काडूंक लागलो घरां बांदून तेज्या नांवार। एकदां 2-3 हजार काडले, पुन्हा 5,000 काडूंक लायले। 5 लाख 3 लाख काडले पयलीं आनी तेजो अरेंजमेंट जायना जालो। चेडवाची फी आनी हे ते। शिकिल्ले सवरिल्ले गोंयांतूय चली जातकच कांय जाणांचे कपलाक आटयो पडटात। चलयांक बरे दीस येवचे म्हूण पर्रीकार सरकारान लाडली लक्ष्मी येवजण काडली। मात येवजणेन कितें फरक पडलासो दिसना। मडगांव फातोड्डेच्या वेदश्री परब आत्महत्या प्रकरणाचे तपासाची दिशा पळयल्यार लाडली लक्ष्मीचे हत्येचो संकेत येवंक लागला। वेदश्रीची माय आनी मांव तिका पिट्टाली। तिचो घोवय तिका त्रास करतालो म्हूण वेदश्रीची घरची उलयतात। वेदश्रीक चली जायत सावन तिका पिडपाक सुरवात जाल्ली अशें तिचो बापूय उलयता। मडगांव पुलिसांनी वेदश्रीच्या आवयची जबानी घेतल्या। वेदश्रीच्या बापायची आनी भावाची शेनवारा जबानी घेतल्या। वेदश्रीचेर आपले धुवेक घेवन आत्महत्या करपाची परिस्थिती हाडली म्हूण पुलिसांनी आता हे केशीक भारतीय दंड संहितेचे 306 कलम लायला। हाचे पयलीं वेदश्रीचो घोव योगेश परब, माय आनी मावाड हुंडोबळीचे कलम लायिल्ले। वेदश्रीचो घोव योगेश परब रावता त्या फातोड्डेच्या फ्लॅटाक सध्या कुलूप मारला। थंय कोणूच ना। सगळे मेणकुऱ्या ताचे मूळ घरा आसा अशें समजला। सगळे फॅमिली मेणकुऱ्या रावंक गेल्या म्हूण थळाव्यांनी सांगले। मात तांकां मेळपाचे प्रुडंटाच्या यत्नाक येस आयलें ना। वेदश्री परब आनी तिच्या 3.5 वर्साच्या धुवेच्या कुडीचो शुक्रारा GMCन पोस्टमॉर्टम केलो। दोगांकय बुडून मरण आयला म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान स्पश्ट जाला। वेदश्रीन आपल्या 3.5 वर्साच्या चलयेक घेवन मंगळारा जुवारी पुलावेल्यान उडी मारून जीव दिल्लो। वेदश्रीच्या आवय बापायन मडगांव पुलिसांकडेन बुधवारा कागाळ केल्ली।
कागाळ करून 48 वरां जाली, मात पुलिसांनी शुक्रारा राती उसरा मेरेन कोणाकच अटक करूंक ना. 2 दीस जाले फक्त जबान्यो घेवप चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आनी सावियो डायस. कानोयच्या सेंट थेरेसा हायर सेकंडरी स्कुलांत शिक्षकान कितलोसोच तेंप जालो थंयच्या लॅबोरेटरींत चली भुरग्यांचे लैंगीक छळ केला आनी त्या शाळेची प्रिन्सिपल ताका राजकी दबावाक लागून वाटयता म्हूण ह्युमन रायट्स डिफेंडर संघटनेन बायलां आयोगा कडेन कागाळ केल्या. संघटना म्हणटा हो आरोपी आतां दुसरे संस्थेत आसता. स्कुलान RTI खाला म्हायती दिवंक ना ती ना, थंय सरकाराच्या विशाखा कायद्या प्रमाण स्कुलांत समिती नेमिल्ली ना म्हूण संघटना उलयता. कानोयच्या सेंट तेरेसा हायर सेकंडरीन खंय एका शिक्षकान बरोच तेंप थंयचे चली भुरग्याचेर लैंगीक अत्याचार केला म्हूण ह्युमन रायट्स डिफेंडर संघटना आरोप करता. हे केशीन RTI खाला मागिल्ली म्हायती दिवंक स्कुलाची प्रिन्सिपल तयार ना म्हूण संघटनेन निमाणे गोंय राज्य बायलां आयोगा कडेन प्रकरण पावयलां. In case we could have got the RTI information, we could have assisted the girl student to the police station. But now, since we don't have the information also, and this is the department, this is the commission has got the power of a court, even to get the principal over here in her office, and even the male teacher over here. We demand action against both of them, against the teachers, the principal and the school teacher. संघटना म्हणटात तातूंतल्या एके चलयेन ह्या शिक्षकाचेर कागाळी केल्ली, पण प्रिन्सिपलान तिचेर दबाव हाडलो. RTI खाला म्हायती दिल्यार ताचो गैरवापर जातलो म्हूण खंय म्हायती दिवंक हायर सेकंडरीची प्रिन्सिपल तयार ना. ते भायर सरकाराच्या विशाखा मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण शाळेन लैंगीक अत्याचार चौकशी समिती नेमिल्ली ना. This lady principal, instead of trying to combat sexual harassment in the school, she tries to shield the molester by her RTI replies to us. This unfair act of the principal amounts to abatement of crime. सेंट तेरेसा स्कुलाची प्रिन्सिपल एका राजकी पक्षाच्या दबावाखाला आरोपी शिक्षकाक वाटयता म्हूण संघटनेन दावो केला. Since the molester is also holding a number 1 or a very good position in the number 1 political party of Goa and India, it may be possible that the principal has acted under pressure and so she is making a mockery of the RTI Act. This matter has to be taken up very seriously. ते हायर सेकंडरीचे प्रिन्सिपलाक आमी संपर्क करपाचो यत्न केलो, मात राती उसरा मेरेन आमकां शक्य जालें ना. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. बायडा दर्याच्या उदकापोना वचपाचो भंय आशिल्ली झोपडपट्टी बेकायदेशीर थारावन मोडपाचो मार्ग हायकोर्टान मेकळो केल्ल्यान आतां जिल्लोधिकारी थंयचे उरिल्ल्या बांदकामाचेर बुलडोजर भोंवडावपाची तयारी करता. शेकड्यांनी बांदकामां आसात. ह्या पयलीं थंयचे सुमार 350 घराब्याक जिल्लोधिकाऱ्यान घरां खाली करपाच्यो नोटीशी काडिल्ल्यो. फाटल्या सप्तकांत बायणांतली 70 घरां जिल्लोधिकाऱ्यान मोडली. निमणी मुजत दिवंक तांकां आतां परत नोटीशी काडपाची तयारी चल्ल्या. गेल्या आठवड्यात आमी जे पळय इव्हॅक्युएशन ड्रायव्ह स्टार्ट केल्ली ताका त्या लोकांनी हायकोर्टाक वचून स्टेटस को ऑब्टेन केलो. हायकोर्टाचे हियरिंग जालें काल आनी जो स्टेटस तांकां दिल्लो तो हायकोर्टान आतां लिफ्ट केला, जेणे करून आतां आमची फुडली वाटचाल कशी आसतली ती डिसायड करपाक जाय आसलो. तशेंच फाल्यां सांजची हांवें परत मिटींग आपयल्या सगळे ऑफिसरांची आनी फाल्यां इवनिंग फुडें कितें आमचे कितें स्टेप्स आसा ते आमी डिसायड करतले. बायणा वाठारांतल्यो कितल्यो खोपी मोडटले असो प्रस्न विचारलो तेन्ना जिल्लोधिकाऱ्यान ही जाप दिली. तुमी आतां तुमचे कॅमेरा जितली पळय तुमकां मेळटा न्ही तितली तुमी बंद करात. त्या गव्हर्मेंट लँड बीच तुमी सगळे जाणात खंयचो तो, सो जितली पळय तुमकां दिश्टी पडटा न्ही तितली तुमी कॅमेरा घेयात. फुडें कितें आसा तें फाल्यां आमी डिसायड करतात. आमच्या वास्कोच्या रिपोर्टरान बायणा वाठाराची भोंवडी केली तेन्ना थळावे लोक राखण वणत बांदतना दिसले. बायणा वाठारांतल्यो 70 खोपी फाटल्या सप्तकांत जिल्लोधिकाऱ्यान मोडिल्ल्यो. वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. मायनिंग बंदीक लागून नोकरी गेल्या तांकां सरकारान थाकाय दिल्या. खडीचेर निंबून आशिल्ल्या कामगारांक आतां पॅकेज दिवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. ही पॅकेज 31 डिसेंबर मेरेन मेळटली. ट्रक धन्याक मेळपी पॅकेज 30 सप्टेंबर मेरेन चालू उरतली. आतां मेरेन हे येवजणेचेर सरकारान 90 कोटी मोडल्यात. घेवया एक विराम.